नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळ म्हळी की आमकां पर्यावरणाचे आनी सैमाचे एकूणच जो पळय कितें विध्वंस चल्ला त्या विशीं भासाभास करपाक आवडटा. आनी 70रीन तर फाटले 6 दीस थंयच्या म्हत्वाच्या दोंगराक जे दोंगर पूर्ण गोंयची पर्यावरण आनीक एकूण सैम हांकां आधार दितात अशे तरेचे दोंगराक एका फाटल्यान उजो लागत आसा. 6 दीस उजो लागता, 6 दीस सबंद दोंगर पेटत आसात आनी उजो पालोवपाचें काम फकत 3 दीस चलता. हे येदी व्हडलो आकांत गोंयचेर आयला, पण त्या संदर्भात सरकार कितलो गंभीर आसा ह्या विशयाचेर आज आमी हांगा चर्चा करतात. आनी आमचे मदीं 2 मानेस्त आसात. एक मानेस्त राजन बाब केरकर जे स्वता 70रीन रावतात, पर्यावरणवादी म्हादय संदर्भात सतत जनजागृती ती करीत आसात. दुसरे मानेस्त आसात मिलिंद बाब कारखानीस, ते डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट म्हणून निवृत्त जाल्यात. पर्यावरणा विशीं खूब जागृत आनीक त्या विशीं खूब सजगतेन कळवळ्यान ते उलयतात, ते बरयतात. तुमकां मिलिंद बाब आनी राजन बाब तुमकां आमच्या स्टुडियोर आमी येवकार दितात. ह्या उज्या संदर्भात सावार प्रश्न निर्माण जाल्ले आसात. उजो 6 दीस जाले चलता, ह्या विशीं सरकारचें दुर्लक्ष आळसाय आसा काय कितें? दुसरो प्रश्न, सरकारान उजो लावप्या विरुद्ध किंवा उजो जसो पेटलो त्या संदर्भात अजून कागाळ, अजून त्या संदर्भात कंप्लेन कित्याक नोंद करूंक ना? राना खात्यान अजून पर्यंत ह्या विशीं सत लोकांक कित्याक सांगूंक ना? 70रींतल्या दोंगराचेर विकास, जमीन विकासांची नजर वक्रदृश्टी आसा काय कितें? 70रींत वाघ प्रकल्प जाहीर करपाक कळाव कित्याक जाता? अभयारण्याचो वाठार वाडोवपाक थंय विरोध कित्याक जाता? म्हणजे एकूणच रानांचो आवाठ वाडोवचो, रानां आनीक संपन्न जावची ह्या विशीं राजकारणी धरून ते लोक विरोध करतात आनी तातूंतल्यान हो उजो पेटला. राजन बाब, ह्या विशीं आमच्या मनान खुबशे दुबाव उप्रासले. एक पर्यावरणवादी आनी 70रींतलो एक जागरूक नागरीक म्हणून म्हाका तुजो इनिशियल कमेंट्स म्हाका तुजे जाय. कशें आसा की जंगल जे आसा हे जंगल आमी जेन्ना जिवना कडेन तेका जोडता तेन्ना जंगल सुरक्षीत उरता. आतां जंगल जे आसा तें जर आमी विकासाचें माध्यम म्हणून पळयलें आनी तें उरबाडपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता तें जंगल उरचें ना आनी आमचें जीवन समृद्ध जावचें ना. आतां 70रीच्या लोकांक अशा प्रकारची मानसिकता निर्माण केल्लेली आसा की हें जंगल तुमच्या खातीर एक विकासाचो मार्ग आसा. तुमी रस्ते बांदपाक जाय, पूल बांदपाक जाय, घरां बांदपाक जाय आनी हे अशें करपा खातीरूच हे सगळे प्रयत्न चालू आसा. तेतूंतल्यानूच ह्यो आगी ज्यो आसा त्यो लागलेल्यो आसा. मिलिंद बाब, तुमी स्वता वन खात्यान कितलीशीं वर्सां काम केलां. तुमी ह्या उज्या कडेन खंयचे नदरेन पळयतात? हांव जाल्यार ह्या उज्या कडेन पळयता तो आतांच न्ही, पयलीं साकून तसोच म्हाका अनुभव आसा की वेवस्थापन जे आसात आज जाका म्हणटा पळय की उज्याचें वेवस्थापन, फॉरेस्ट फायर जाका म्हणटा, वन बनवा जाका म्हणटात मराठीन, बरोबर, ताजे पळय जे वेवस्थापन करपाक जाय त्या वेवस्थापना खातीर जे नियोजन करपाक जाय, जे पयलीं साकून नियोजन करपाक जाय, पद्दतशीरपणे जे करपाक जाय तेजे कडेन संपूर्णपणे डोळेझाक केल्ली आसा. ताका तांणी डावल्लेलें आसा पयलीं साकून आनी ताजी ही परिणती आसा की आयज आमकां उजो इतल्या व्हड प्रमाणान पेटून सुद्दां कोणाक खबरच पडूंक ना अशें जालें. म्हाका एक सांगात की राना संदर्भान अशे तरेचे फॉरेस्ट मॅनेजमेंट आनी उजो पालोवपाचें मॅनेजमेंट हें वेगळें आसता? आसा, ओके, वेगळें आसा. आनी ताका हाच्या खातीर आमकां ट्रेनींग दिलें वता स्पेशल. हो, हय हय. आनी त्या ट्रेनिंगान ताज्यो वेगळ्यो पद्दती, ताचें शास्त्र आसा वेगळें. ओके, तें शास्त्र आतां हांव थोडें सांगू? प्लीज प्लीज. हय, तें कितें आसा ताजें की आमच्या गोंयान पळय जो उजो लागता, रान खंयच्या रानान उजो लागता ते 2 प्रकार आसात. एक प्रकार म्हणटात तो झाडांक लागून, झाडां कारणीभूत जावन उजो पेट्टा. मग कसो तर जी झाडां पळय ज्या झाडां भितर रेझीन चड आसता ती कोनिफेरस तांकां म्हणजे व्हेजिटेशन म्हणटात, ती हिमालयन झाडां आसता ती त्या झाडां लागीं आसता चड. आनी जेन्ना पळय हो गिमाचो सिजन स्टार्ट जाता तेन्ना हेर सिजनाक सुद्दां वाऱ्याक लागून ती एकमेकाक घश्टितात आनी ताका लागून ठिणगी पेट्टा. आनी तो जो उजो पडटा पळय तो थंयच्यान तो वयर मागीर मिड स्टोरीन तो सुरू जाता. रानाच्या मिड स्टोरीन तो मदीं खंय तरी तो सुरू जाता, हायटीचेर, उंचीचेर. ओके, तो पालोवपाक तो मोठो जाता
आनी तो पालोवपाक खूब कुस्तार आसता. तो पालोवपाक पूण म्हाका मेळना. एक सांग, तसलीं झाडां 70 आसात? गोंयांत तसलीं झाडां नात. ओके. आमच्या गोंयांत जे रान आसा त्या रानान जो उजो पडटा तो केवळ कोणी तरी लायल्याक लागून पेट्टा. ओ, दुसरें कांयच कारण ना. कारण ना. हे निश्चित. बरोबर. नैसर्गीक रित्या उजो आपोआप पेटपाक शकना. पूण हातूंत भितर कांय लोकांनी अशें म्हणलां की सद्या गरमी वाडल्या आनी आर्द्रता कमी आसा, तातूंतल्यान हें ना कारण ना न्ही? ना ना शक्यता जवळ जवळ शून्य. ओके. सो राजन बाब, आमी एका फॉरेस्ट अनुभवी अधिकाऱ्याचें मत आयकलें. जे पळय कारणां आमकां सरकार दिता की गरमी वाडल्या, अशे तरेची आर्द्रता वाडल्या, तातूंतल्यान घर्शण जावन उजो तयार जाता. सो हो उजो कित्याक लागून? खरो कारण म्हाका तुजे कडल्यान जाय. 1999 म्हादई अभयारण्याची निर्मिती जाली हय. आणि नेत्रावळी अभयारण्याची निर्मिती जाली. जर आमी त्या प्रश्ना कडेन पळयलें जाल्यार लक्षांत येतालें की 99 पर्यंत हांवें म्हटलेलें सरकाराक की ज्या लोक थंय रावतात, जेंचे काजू बागायती आसात, तांकां वगळून तेंचें जें क्षेत्र तांकां दियात, आनी नवीन जें अतिक्रमण जातालें ताका अजिबात तुमी म्हणटा ती मान्यता दिवप ना. आतां त्याच्या उपरांत काल म्हणजे एक 2-3 वर्सां पयलीं सुद्दां लोकांनी जाळपोळ करून त्या भागांनी आपूण काजू बागायती करताले अशा प्रकारचो निर्धार करून तें जंगल जें आसा तें नश्ट करपाचें काम चालू दवरलेलें आसा. आनी हें काम करीत आसतना तांकां कशें दिसलां की आमकां ह्यो सगळ्यो गजाली पचत वयता. म्हणटूच पयलीं 99 उपरांत जेन्ना सरकारान हें बंद करपा खातीर यंत्रणा निर्माण करपाक जाय, ती करूंक ना. तेंचेर गुन्हे दाखल करूंक ना किंवा तेंचेर कारवाई करूंक ना. म्हणून त्या लोकांक आतां अशी उर्जा प्राप्त जाल्लेली आसा की आतां आमी जर कितें केलें, वाघाक जंय मारल्या उपरांत आमकां शिक्षा जायना, शिकार केल्यार शिक्षा जायना, मागीर हें जंगलां जाळी जाल्यार जंगल राज 70 चालू आसा? हांव तें तशें म्हणना, पूण कशें आसा, जंगल राज्य जें आसता हें जंगल राज्य जंगलाक देव मानून जंगल राज्य आमच्या देशांत चलतालें. पूण आतां कशें आसा की एक माफिया जो आसा, ज्या माफियाक ही सगळीं रानां जी आसा ती अडचण दिसता. तांकां अशें दिसता की ही रानां लासून उडयलीं जाल्यार आमकां थंय रस्ते करपाक मेळटाले, पूल करपाक मेळटाले, लोकांक थंय इको टुरिजम कॉटेजीस बांदूंक मेळटाले. तेच लोक हे सगळे प्रयत्न करीत आसा. मिलिंद बाब, हातूंतल्यान एक प्रश्न उपरासता तो असो की लोक रानान वचून बागायती करपाक सोदतात, अशे तरेचे सतत आरोप जाता. राजेंद्र केरकार सुद्दां म्हणटा की जे काजूचे थंय बागायती चलयतात ते सतत रानान वचून आपल्यालो बागायतीचो आवाठ वाडयत आसात. हें खरें? हय, हें खरें आसा. ओके. सो थंय बागायती खातीर रानांचेर अतिक्रमण जाता. सो हें जर अभयारण्य आसत, अशे तरेचें अतिक्रमण करूंक मेळटा? मेळना. ओके. हे अतिक्रमण आतां न्ही, हे पयलीं साकून जाल्लें आसा. फक्त आतां ते गडे थोडे थोडे वाडयत आसात. सो म्हाका एक सांगात, दोन भशेन आमी ह्या आतां सद्या अभयारण्याच्या प्रश्ना कडेन पळयतात. एक म्हळ्यार अभयारण्य सामकें पूर्ण आसा तशें राखपाक जाय, थंय वन्य पशु आसपाक जाय, थंय खंयच्याच तरेचे लोकांचो हस्तक्षेप जावपाक जायना. हो एक प्रश्न, एक बाजू जाली. दुसरी बाजू असो की हे सगळे रानांचो सांबाळ लोकांनीच करपाक जाय. सो लोकांक थंय वचपाक मेळपाक जाय, लोकांक थंय एकूण रानाच्या वेवस्थापनान लोकांचो वांटेकार जावपाक जाय लोकांक. आनी इतलेंच न्हय तर रानाचेर जे पळय लोक निर्भर आसात तांकां रानाचेर निर्भर दवरपाक जाय, सो दॅट अशे तरेची रानां लोकांच्या सहभागान वाडटलीं. सो 70 अशें जाता काय 70 जें जाता तें चूक जाता? तुमकां एक सांगता की आमच्या देशान सगळ्यात सदर्न मोस्ट सँच्युरी म्हणून जी पळय आसा, अभयारण्य जें आसा, सदर्न मोस्ट, हय, ताचें नांव आसा कळक्कड मुन्नंतुराई. हो, कळक्कड मुन्नंतुराई अशें नांव, जें तामिळनाडून एक व्हडली सँच्युरी आसा. हय, ती त्या सँच्युरीचें वैशिश्ट्य म्हणजे त्या सँच्युरी भितर अगस्ती ऋषींचो वास आशिल्लो आनी अगस्ती मुनींचो, आनी ताचें देवूळ अजून थंय आसा. आनी अजून थंय वर्सांचो जत्रा भरता, त्या जत्रेन लाखो लोक येतात. हय. पण ते सगळे एद्दे व्हडलें रान, ते रान तशें अजून दाखलेलें आसता तामिळनाडू गव्हर्मेंटान आनी थंयच्या तसल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. कशें तर लोकांचो सहभाग घेवन, थंयसरल्या लोकांचो सहभाग घेवन त्या रानांतल्यान तांकां जे पळय कितें म्हणजे वाजवीपणे दिवंक मेळटा ते तांकां ते दितात आनी तांकां ते फावो करतात. आनी तांचोच सहभाग घेवन गस्त घालप, पेट्रोलिंग करप आनी ज्यो सगळ्यो ताचें प्रोटेक्शन करप, सगळ्यो गोश्टी लोकांक धरून करता. ताका लागून लोकांचो इतली थंय जात्रा प्रत्येक वर्सा जाता, घाण केन्नाच जायना. हे अशें आमचें नांव करपा जाता. पण तसो आमच्या कितें म्हणटात ते अधिकाऱ्यांनी
संबंधीत अधिकाऱ्यांनी संबंधीत नेत्यांनी ताजेर ते लक्षांत घेवपाचें मनान घेवपाचें सारकें हे माझे आसा बरोबर आपणें आसा आमी सांबाळपा जाय आनी कशें सांबाळपा जाय बरे भशेन सांबाळपा जाय सामकें. हो एक भितर ही भावना येवपा एक तळमळ भितर तळमळ भितर येता. आसूंक जाय. बरोबर राजन बाब हो प्रश्न सदां येताच. मिलिंद बाबान बरें सांगलें पळय ही लोकांच्या सहभागांतल्यान लोकांच्या प्रेमांतल्यान लोकांच्या कळवळ्यांतल्यान ही रानां उबी जाल्यां सारकें, इतलीं वर्सां हजारांनी वर्सांचे संचीत थंय उबी जाल्लें आहा आनी हें जर संचीत फुडें व्हरतलें परत लोकांचो होच सहभाग जाय. 70रीन अशें कितें घडलें फाटले 20 वर्सांत जाका लागून लोकांक दिसलें की चल हें रानच आमी काबीज करपा जाय रानाचेर आक्रमण करपा जाय रानान आपली भाटां वसोवपाक जाय अशें कितें बदल जाला लोकांच्या मानसिकतेन फाटले 20 वर्सांत. आता 20 वर्सांत कितें जाल्लें आसा की लोकांक पयलीं जेन्ना ते कुमेरी करताले त्या वेळार कुमेरी करपी लोकांक भाऊसाहेब बांदोडकरान सांगले जे बाबा जाग्यार तुमी कुमेरी करताले आता ते कुमेरी करप कायद्यान बंद आसा कारण ते फॉरेस्ट कन्जर्वेशन ॲक्ट 1980चो जो कायदो आसा त्या नुसार तें शक्य ना आनी ताका लागून जेन्ना हे तेंच्या लक्षांत हाडून दिलें तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां काजी करपाक सांगल्यो आनी लोकांनी काजी केल्यो म्हणटूच ते कितें जावंक जातलें की इतलीं वर्सां भाऊसाहेब बांदोडकरा नंतर जी सरकार आयली त्या सरकारान तांकां ती काजूची मालकी जी आसा ती दिवपाक जाय आसली. Exactly. सरकारान ती मालकी दिली ना तो प्रश्न भिजत दवरलो आनी भिजत दवरलेलो आसतना मागीर 1999 आमी हो सगळो जो वाठार आसा आमी वाठार हो घोशीत करतना इतले प्रयत्न केले की तेतून काजू बागायती गांवठण जी आसा ते वगळपाचो यत्न केलो. आतां काही लोकांच्यो काजू बागायती किंवा बाकी शेतां बितां आसा तर ती सुद्दां परत ताका पर्याय आसलो जेन्ना अभयारण्याचें नोटिफिकेशन येयलें तेच्या उपरांत सरकारान ते जे आसा तेंचे रायट्स जे आसा ते सेटल करपाक जाय आसले पूण ते सेटल केले गेले ना आनी हो प्रश्न भिजत दवरलो आनी भिजत दवरून आतां कितें केल्लेलें आसा की त्या अधिकाऱ्यांक सांगलेलें आसा की तुमी बाबा अजिबात तेंचेर कारवाई करप ना वाघ मारलो आनी कोणी मारलो वाघ मारलो जाल्यार वागूच ना सोंसो म्हणून सांगा अशा म्हाका एक सांग प्रकारचें. त्या प्रश्नाचेर हांव येता. म्हाका सांगात 70रींतली जमनीची मालकी हो प्रश्न गोंय मुक्ती नंतर अजुनूय 60 वर्सां नंतर कित्याक सुटना. कसेल ताची जमनी काडल्यो भाटकाराची जमनी काडून घेतल्यो 70रीक लागना 70री हो कितें वेगळो प्लॅनेट कारण 70री मोकासदारीच्या सकयल आसा मोकासदार जे आसा ते 11 जे आमचे 70रींतले वाठार आसा ह्या 11 वाठारांनी मोकासदारी आसा. हांव जेन्ना म्हणटा की सरकारी मालकीच्यो ज्यो जमनी आसता त्यो जमनीचेर जसो हक्क सांगता तसो त्या मोकासदारांचेरूय हक्क सांगपाक जाय पूण ते जाल्ले ना. आतां तो कायदो जो आसा तो कायदो आमच्या 70रीक लागू ना. गोंयान बाकीच्या वाठारांनी कसेल त्याची जमीन हो कायदो आसा तो प्रभावीपणान लागलेलो आसा आनी आयज मेरेन 70च्या लोकांचो जमीन मालकीचो प्रश्न आसा तो भिजत पडलेलो आसा आनी तांकां अशें आतां भासयलेलें आसा हे जे जंगल आसा सरकारी मालकीचे जंगल तेतून चला आनी तुमी घुसखोरी करा तुमकां कोण आडयता. आजवळ तसो एक तर घुसखोरी रानांनी करात किंवा सरकारी नोकऱ्यो घेयात. हय. घराघरान सरकारी नोकऱ्यो दवरप आनी तांची तोंड बंद करप होच प्रकार चल्ला. हय निश्चित चल्ला तोच तशाच पद्दतीन सगळें चलता आनी आतां कितें जाल्लें आसा की जे एके वटेन सरकारी नोकऱ्यो घेता कांय लोक आनी जंगलानूय अशा प्रकारची घुसखोरी आसा ती करतात. चालू दवरलेली आसा. हांव इतलेंच सांगता की 99 पर्यंत जे लोकांच्या ताब्यान काजू बागायती आसा त्यो सरकारान तांकां ताब्यान दिवपाच्यो त्याच्या उपरांत जे अतिक्रमण जाल्लेलें आसा ते खंय तरी थारोवपा खातीर एक धोरणात्मक निर्णय जो आसा तो सरकारान घेवपाक जाय. मिलिंद बाब हो प्रश्न सदांच येता. हांव आनी राजेंद्र जेन्ना उलयतात किंवा हांव जेन्ना बरयतां ह्या 70रींतल्या प्रश्ना विशीं 70रींतल्या रानान अजुनूय थंय बोर्ड मारिल्ले आसात वनाधिकाऱ्यांक हांगा मनाय आसा येवपाक. तुमी तो बोर्ड पळयला आनी हांवें तो फोटोय म्हज्या एका लेखान छापला फॉरेस्ट ऑफिसर्स नॉट अलावड हियर. हें कितें हें राज्य कोणाचें मिलिंद बाब. ना ते ताजो प्रश्न म्हणजे हांव जे जाणा ते तुमकां सांगता हय की तो बोर्ड म्हणजे तो हांव 2016 रिटायर जालो. हय हो बोर्ड लागपाचो प्रश्न केन्ना तरी 18तलो आसा हय आनी तेन्ना 18-19 हय तेन्ना अशें जालें की थंयसर जी पळय जे पळय कितें गुन्हे वन गुन्हे जे रानांतले गुन्हे जे घडटाले त्या गुन्यांक लागून जी पळय कितें कारवाय आमचे अधिकारी थंय वन अधिकारी करताले ती करतना
थंयसर ज्या लोकांची म्हणजे ज्या लोकांनी अतिक्रमण केल्ले जावं ज्यांचो तो थंयसर हक्क आशिल्लो बरोबर. त्या लोकांक ते दुखयले गेले मातशे बरोबर आणि ते दुखयलाक लागून तांणी ते तशे हे केले निर्णय घेतलो की अरे हे म्हणजे आमकां त्रास करता हे अशें पूण करून. प्रश्न- पण तांकां समजून घेवन ते करपा जाय ते करपा ना जाय. पूण अजुनूय वेळ वचूंक ना अशें ना हांव अजून वेळ वचूंक ना म्हणटा. सो हांव अशें म्हणटा तें अशें की पयली गजाल फाटल्या 10 वर्सांत थंय 5 वाघ मेल्यात किंवा मारल्यात म्हणजे आजोर असो की थंय वाघ आसात वाघ निश्चित आसात वाघ निश्चित हय, आसात हय. आनी जशे आमचे राजकारणी किंवा कांय लोक म्हणटात तशे वाघ हे फिरते वेले वाघ काय थंय वाघ मुक्कामाक आयिल्ले ना वाघ? मुक्कामाचे मुक्कामाक आयिल्ले मुक्कामाचे आसात. आसात हय हय सो तुमी सामकें अशें मान्य करूं शकतात की तें एक संपन्न अशें रान हय, हय, हय. जंय वाघ आसात आनी त्या रानाचो सांबाळ जावपाची गरज आसा 100%. सो आतां जेन्ना असो तरेचो उजो लागता तेन्ना सरकाराची निती कशी आसची अशें तुमकां दिसता कारण ही निती 2 पट्ट्यान आसची पडटली एक लोकांचो विश्वास संपादन करप आनी रानाय वाडोवप सो हें कशें आतां फुडें वचूंक शकतलें काय ना जाल्यार जर जातलें अशें की हांव खात्रीन सांगता की आमी जी पळय चर्चा करतात ताजो निश्चित कितें परिणाम जातलो आमचे जे पळय धोरणकर्ते आहात तो ते पळयतले एक निश्चित अशी राना विशीं एक निती तयार जावपाची गरज आसा सांगता आमचे कडेन म्हणजे अख्ख्या भारतान आनी तशेंच गोंयानूय वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन ॲक्ट 1972 1972 वन्य पशु संरक्षण कायदो लागू आसा तो त्या कायद्या प्रमाणे त्या कायद्याक अनुसरून ही अभयारण्य आमचे कडेन जाल्लीं आसात तर त्या कायद्याक अनुसरून त्या कायद्याचें पालन करून तेजें एक्झिक्युशन इम्प्लिमेंटेशन सारकें वेवस्थीत ऑन ग्रावंड केल्यार हो सगळो प्रश्न सुट्टलो तेच मुख्य हाती घेवपाचें तातूंतले सायलंट फिचर्स कितें तातूंतले मुख्य ताचे सायलेंट फीचर म्हणजे अशें आसात की ताचे सँच्युरी करपाचें मुख्य कारण कितें आसता अभयारण्य करपाचें किंवा जेन्ना सरकाराक पडटा की ह्या वाठारांनी रान जनावरां भरपूर आसात वेगवेगळ्या प्रकारची आसात आनी मोठ्या प्रमाणांत आसात आनी तांचें रक्षण करप हें आमी ह्या जाग्याचें सरकार जावन आमची जबाबदारी आसा अशें जेन्ना सरकाराक दिसता तेन्ना सरकार तो निर्णय घेता की बाबा आमी अभयारण्य करचें आणि त्या कायद्याच्या 18 कलम 18 अनुसार ते तशी घोषणा करता की आमी ह्या वाठारान आमी रान करूंक सोदता म्हणून अभयारण्य करूंक सोदतात आता ते त्या कायद्या प्रमाणे त्या कलमा प्रमाणे घोषीत केल्या उपरांत ताची फुडली जवळ एक 6-7 कलमां आसात अशी 8 कलमां की ज्या कलमा प्रमाणे तांणी थंयसरले हक्क सेटल करपाचे आसता आतां राजनबाई म्हणटाले ते की दॅट इज व्हेरी इसेन्शियल ते करूंकच जाय एक्चुली ते करपाक आयज मेरेन आमच्या सरकारान खूब दिरंगाई केल्या आमी तांकां म्हणजे हांवें प्रत्यक्ष स्वता मुखेलमंत्र्यांक आमच्या मनोहर बाबाक सांगलेले ताचे पयलीं सांगलेले उपरांतूय सांगलेले लोकांक पण समहाव इट हॅज नॉट बीन डन ताका जो म्हणा रेव्हेन्यू ऑफिसर आणि कलेक्टर म्हणून भितर एक पदवी आसा एक पद आसा त्याची अपॉइंटमेंट करून ताच्या कडसून ते सगळे सेटलमेंट करून घेवपा जाय ते एकदा केले म्हणटकच मागीर एज पर सेक्शन 25 or 26 ऑफ द ॲक्ट तुमी ते रान फायनली डिक्लेअर करता पळय हे म्हणून एक कितें म्हणटा ते अभयारण्य म्हणून सँच्युरी म्हणून तेन्ना साकून फुडें ताका सगळे कायदे वेवस्थीत लागू जाता पूण म्हाका एक सांगात विनीत बाब अभयारण्य डिक्लेअर जाल्यार आतां कितलींशीं वर्सां जालीं अजून सरकार ते करना त्या संदर्भात कसलोच नियम ना की अमूक वर्सां नंतर हे सगळे हक्क अबाधित जावन त्या संदर्भातले नोटिफिकेशन येवंक ना नियम आसा 2 वर्सां भितर हे जाल्या उपरांत 2 वर्सां भितर करूंकच जाय सेक्शन 18 कलमानुसार घोषणा जाल्या उपरांत 2 वर्सां भितर ते परत 26 कलमाची घोषणा करूंक जाय असो कायदो आसा सुप्रीम कोर्टानूय तांकां खूब वर्सांनी सांगलेलें हे करा म्हणून पण अजून ते करिना जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसा ते एक्शन बिशन घेवप अशें कांय कितें आहा ते कायद्यान कांय ना ताका लागून आजून तेजेर कोणी कांय करना राजन बाब ही दिरंगाई हेतू पुरस्सर जाल्या अशें तूं म्हणटलो हांव जाणा त्या संदर्भात म्हाका परत एकदां आमच्या पळोवप्यांक सांगचें आता 6 नोव्हेंबर 2003 ह्या दिसा जे सेंटर्ड एम्पॉर्ट कमिटी आसा सुप्रीम कोर्टाची तेंच्यांनी निर्णय दिल्लो आसा तेतून तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा नॉट इवन ग्रास शूड बी लिफ्टेड फ्रॉम दीज एरियाज म्हणजे म्हादई वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी
हे जेन्ना सांगलेलें आसा तेन्ना हेंच्यांनी लक्षांत धरपाक जाय की बाबा ह्या परिसरान जे कोणचे हक्क आसा ते हक्काच्या संदर्भान आमी कितें तरी धोरणात्मक निर्णय घेवपाक जाय, तो तेंच्यांनी घेवंक ना. आनी आतां कितें जाल्लें आसा, आतां सद्या 70रीन अशा प्रकारचो मेमोरंडम जो आसा तो सद्या लोक सायन मारता, तेतून लोक बरयतात म्हणजे ह्या अभयारण्या भितर आमच्यो खाणी आसा, लोक बरयतात आमच्यो खाणी आसा आनी त्यो खाणी आमच्या जगपाचें माध्यम आसा. आनी ह्यो खाणी केंद्रीय आपले जे पर्यावरण मंत्रालय आसा तेंच्यांनी ह्यो खाणी आमकां सुरू करपाक दिवपाक जाय, अशा प्रकारचो मुवमेंट चलता. हांगा रानां खंयची वाचतली सांगा पळयात, जेन्ना अशा प्रकारचो मेमोरंडम लोक सही मारता. सो हाजो तसो म्हाका मिलिंद बाबान आतां जें सांगलें की सरकार ते मान्यता दिता अभयारण्याक, सो अजून सरकाराक ते पचनी पडूंकूच ना. ना 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 तेंकां सो दिसता सरकाराच्या मना विरुद्ध वचून हें अभयारण्य जाहीर जालां. हय हय सरकारच्या पुराय तरेन, कारण सरकारान हो विशय जो आसा तो परतो परतो सर्वोच्च न्यायालयान येयलो, सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्टपणान सांगलेलें आसा. मागीर आमच्या ह्या भागाचे राजकीय नेते आसा तेंच्यांनी तो विशय आसा तो हायकोर्टान येयलो, हायकोर्टानूय तेंचें पिटिशन भायर आयलें. तरी आसतना आतां मंत्री जाल्या उपरांत कांय जाणांक दिसता की आमी हे आपल्या ताकदीन हे करताले म्हणून ते कशें शक्य आसा. खुबशा पर्यावरणवादींनी दोन भशेन आसा, तूं रस्त्यार लडटा, क्लाउड आल्वारेस सारको मनीस कोर्टान लडटा. कोणें कोर्टान वचून सरकाराचे कान पिळपाचो प्रयत्न कित्याक करूं ना? कारण कोर्टान वचोन हो विशय जो आसा हो विशय फायनलायज जाल्लो आसा, कोर्टान स्पश्ट आदेश दिल्लो आसा. आतां कशें आसा की हे विशय आतां आमी जेन्ना टायगराच्या संदर्भान म्हणटा तो टायगराचो विशय सुद्दां प्रलंबीत आसा. जेन्ना गोवा फावंडेशन ह्या विशयाचेर कोर्टान आसा तेन्ना परते आमी कितें म्हणून करताले सांगा. ह्या विशयाचेर गोवा फावंडेशन आसा, त्या शिवाय आनीक 2-3 पिटिशनां पेंडींग आसा, तेचेर अजून निर्णय जाल्लो ना. आनी मग परते हांव आनीक एक पिटिशन घालून कितें साध्य करतालो. मिलिंद बाब, हें रान वाचपाची गरज आसा. ह्या रानान वाघ आसात, वाघ असं म्हणटात संपूर्ण श्रीमंत गिरेस्त तशें रान मानपाक जाय. देशान खूब अशीं थोडीं रानां उरल्यांत तातूंत भितर वाघ आसात आनी वाघांचो सांबाळ करप हें एक मुख्य मानवी कार्य अशें जगभर आज मानतात. दुसऱ्या अर्थान वातावरण बदल, क्लायमेट चेंज हें जें पळय कितें संकटां ताका लागूनय रानां वाचपाची गरज मोठ्या प्रमाणात अधोरेखीत जाल्ली आसा. सो 70रीन भितर अभयारण्य आसा तें आसपाक जाय. हाजे खातीर वन खात्याक कांय अशे अधिकार ना. वन खातें पूर्ण सरकारच्या किंवा मंत्र्याच्या दबावा खाला आसता. ना तशें न्ही, पूर्ण सरकाराच्या दबाव सकल आसता वन खातें, हातूंत दबाव ना आसताच. पूण तरी आसतना वन खात्याकूय खूब अधिकार आसात त्या कायद्यान दिल्ले. त्या कायद्या प्रमाणे आनी त्या कायद्याच्या फाटल्यान तो कायदो करपा फाटल्यान जें धोरण आसा त्या धोरणा प्रमाणे तेजें रान आसा, अभयारण्याचें रान, ते सगळे वाठार आसा पळय ते वाठार म्हणटात ते ताका एक पिरामिड म्हणटात. म्हणजे असो एक आमी तो कितें पिरामिडाच्या असो त्रिकोण कसो आसता, वयर ताच्या तोकार वाघ आसता. म्हणजे कितें तर तो वाघ त्या ज्या कांय जनावरांचेर अवलंबून निमून आसता त्याच्या जेवणा खातीर, त्याच्या अन्ना खातीर, ती सगळी ती जी जनावरां आसात ती तृणभक्षी म्हणटात तांकां. ती तृणभक्षी जनावरां आसतात ते तांचेर तो वाघ निमून आसता, ताची जीण निमून आसता. आणि तृणभक्षी जनावरांची जीण तृणाचेर निमून आसता. मागीर तण बी आसता जे गवत आसता ताचेर. म्हणजे गवत आणि बाकी सगळी ल्हानसान जी झुडपां आसात आणि झाडां आसात ती सगळी ते तांचो हय म्हणून हांवें वाचलो तें वयर वाघ आसता, हय, मदीं हरण आसता आनी सकयल मनीस आसता. कितें आसता मनीस जात ही आसता. मनीस सो सगळ्याचें संरक्षण, मनशाचें जर संरक्षण जातलें जाल्यार वाघ जाय जाल्यार हरण जाय जाल्यार गवत जाय, गवत कारण रान जाय. आनी एकूण जी पळय जीवसृश्टी आसा ही सांबाळटली जाल्यार ह्या सगळ्या जैव विविधतेचो रक्षण जावपाची गरज आसा. ती जी सगळी तेजें रान सगळें आसा काय ना, मनीस कुशीक दवरात तुमी. ओके, ते रान सगळें जें आसा म्हणजे ते ताचो तो आमी जाका कितें म्हणटात ताका आमी पिरामिडूच म्हणया न्ही, अधिवास. तणाचो अधिवास कितें आसा, तणाचो अधिवास आसा जमीन, बरोबर, माती, बरोबर, ताची ती गिरेस्त काय त्या मातीची, बरोबर, ती त्या तणाचो अधिवास, बरोबर. तृणभक्षी जनावरांचो अधिवास तण, बरोबर, आणि आमचे न्हंयो, आमच्यो दोंगर, दर्यो, बरोबर, आणि
तो वाघाचो अधिवास म्हणजे हे सगळे बरोबर. हे सगळे ॲज इट इज तांकां जर डिस्टर्ब करना जाय जाल्यार बरें आसता. बरोबर. डिस्टर्ब करपी फक्त एकूच आहा, 2 पांयचें जनावर. राजन बाब, आमचो वेळ सोंपत आयलो. म्हाका तुजे कडल्यान एक निमाणो स्टेटमेंट जाय. हो पळय जो उजो लागला ताचे फाटले सरकारची निश्काळजीपणां, एकूण मेळून दुर्लक्ष, थंयचे लोकांक सामील करून घेवप, नोकरी दिवन तांकां पूर्ण फसोवपाचो प्रयत्न करप, तांचे कडल्यान जमनी काडून घेवप, हाजेर म्हाका तुजे कडल्यान एक स्टेटमेंट जाय. आता ह्या संदर्भात आम्ही जॉईंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट करचे म्हणून रिचर्ड डिसोजा जे अधिकारी असले त्या वेळार सांगलाले सरकारान तितून कांयच लक्ष घालूंक ना. आता कितें आसा की सरकाराक दिसता की हांगासर आमी इको टुरिजम करताले, हांगा आमी वेगवेगळ्या लोकांक जागे दिताले आनी ते इको टुरिजम करून लोकांक नोकऱ्यो दिताले, अशें कितें तरी तेंची समज जाल्लो आसा. हो पुराय चुकीचो आसा. आनी अशा पद्दतीन लोकांक जर तुमी नोकरेची एका वाटेन सरकारी आनी दुसऱ्या वाटेन अशा इको टुरिजमाची जर मृगजळ तुमी तांकां फाटल्यान धांवपाक लागले जाल्यार तेतूंतल्यान ना गोंयचे संवर्धन जातलें ना लोकांचें संवर्धन जातालें. हेतूंतल्यान सगळ्यांक पाणी जें आसा तें गायब जातालें आनी आमचें जगणें जास्तीत जास्त त्रासदायक जातलें. थँक्यू राजन, थँक्यू मिलिंद बाब. म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर आमी चर्चा सुरू केल्ली. म्हादयच्या रानाक उजो कोणें लायलो, उजो लागलो कसो, आमी जें चर्चा केली तातूंतल्यान निश्कर्श आयलो तो असो, अशे तरेचो उजो गरमेक लागून लागप शक्य ना. झाडांच्या घर्शणांतल्यान असो उजो लागना. हो उजो मानव निर्मितच आसा. सरकारान त्या संदर्भात आडनदर करून उपकारचें ना. 6 दीस जाले हो उजो पेटत आसा. फकत 3 दीस जाले सरकार उजो पालोवपाचें नाटक करता. त्या संदर्भात कांय इमिजिएट स्टेप्स घेवपाची गरज आसा. त्या संदर्भात इमिजिएट उपाय सोदपाची गरज आसा. म्हाका दिसता 70क उजो लागप हें एक भिशण अशें सत्य, आनी हें सत्य गोंयच्या पर्यावरणाचेर हावळटा. मनीस ताका लागून धोक्यान येतलो. म्हणून 70चो हो उजो सरकारान आनी लोकांनी गंभीरतायेन पळोवपाची गरज आसा. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.